दिवचलच्या सध्याच्या बस स्टँडाकडेन सध्या येरादारी करप धोक्याचे जाला। स्टँडाकडेन चक्क नो पार्किंग झोनात दुचाकी पार्क करून दवरतात। कांय स्क्रॅप दुचाकी बेवारस अवस्थेत पडून आसात। रस्ते कुशीक आशिल्ल्यो ह्यो दुचाकी येरादारीक आडमेळ थारता। बेशिस्त पार्किंग आनी हेर गाळपणांक लागून अपघात घडटात। अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाक ट्राफिक पुलीस नेमचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। बस स्टँडाचेर जे हांगा टर्न मारता आतां न्यू बस स्टँड जाता थंय प्रॉब्लेम अशें जाला की हांगा असो सायन बोर्ड बी लायला ते पयलीं हांगा सगळे स्कुटरी आनी गाडयो पार्क करता आनी प्रॉब्लेम जाता। जेन्ना व्हडली बस येता AC बस आहा, एअर कंडिशन बस आहा, इलेक्ट्रीक ती खूब व्हडली लांब आहा, ते हांगा टर्न घेवपाक जायना। एटलीस्ट पुलिसान आतां अशें जावन एक्सिडेंट बी जावंक शकता आनी कितलेशे पळय तुमी कशें लायल्या ते हांगा व्हडली बस कशी भोंवतली। आहा पळय सायन बोर्ड पळय, बशीनूच सायन बोर्ड उडयला तो पळय। आतां हेका मातशें कितें कशें करपाचें तें मातशें तुमी हांगा एटलीस्ट पुलीस हांगा डेली दवरा। ट्रॅफिक पुलीस हांगा आसपाकूच जाय हे एरियान, कित्याक नातर हांगा अशेंच प्रॉब्लेम जायत रावतले पळय। सायन बोर्ड पळय तो दाखयला हेरो आतां ती बस टर्न मारून वचपाची ते उडयले पळय, हें पळया तुमी। अशें करून हांगा सामकें कंजेस्टेड एरिया पळय कशी करून दवरल्या पळय, गाडयो अशें पार्क करता आनी हांगा कंटिन्यूस हेचेर कोणाचो कंट्रोल ना। कांयच कंट्रोल ना हेजेर। हांगा पुलीस एटलीस्ट ट्रॅफिक पुलीस दवरपाचो सकाळचे 8 वा 7 हांगासून सांजचे 8 पर्यंत दवरपाचे, कित्याक बशी 8 पर्यंत व्हडले बशी येता आनी भुरगे बी हांगा भुरगे बी भोंवता। हे सामकें डेंजरस आहा। अशें म्हाजें इतलेंच आहा की पुलिसांनी हांगा ट्रॅफिक पुलीस घालपाचो आनी हेंचे हे कितें हांगा गाडयो पार्क करपाक दिवपाचेच ना, तर मुवमेंट सामकें इजिली जातलें। आनी आतां हो बस स्टँड काल दिवचल शारांतलो सद्याचो जो तात्पुरतो बस स्टँड आसा त्या बस स्टँडा कडेन साबार समस्या निर्माण जाल्ल्यो आसात। ताका लागून ह्या बस स्टँडा कडेन येरादारी सामकी धोक्याची जाल्ली आसा। दुसरे वटेन बस स्टँडा भायर रस्त्या कुशीक नो पार्किंग वाठारांत दुचाकी पार्क करून दवरपाचे प्रकार वाडिल्ले आसात। कांय दुचाकी तर कायम स्वरुपी हे सुवातीचेर पार्किंग करून दवरिल्ल्याचे दिसून येता। हाका लागून म्हापसा वा सांखळच्यान येवपी प्रवासी बसी बस स्टँडाचेर भितर घेतना बस चालकांक बरीच कसरत करची पडटा। कांय वेळार ल्हानसान अपघातय घडत असतात। ह्या प्रकाराचेर कोणाचेच नियंत्रण नाशिल्ल्यान ह्या बस स्टँडाक कडेन येरादारी दिसान दीस धोक्याची जायत आसा। दिवचलच्या बस स्टँडा कडले येरादारीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ह्या बस स्टँडा कडेन कायम स्वरुपी ट्रॅफिक पुलीस नेमचो अशी मागणी बसवाले आनी प्रवाशांनी केल्ली आसा। आतां पळोवचें पडटलें दिवचलच्या बस स्टँडा कडेन जी समस्या उप्रासल्या ताचेर सरकार कितें उपाय येवजण करता ते। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।